सांखळे पालिका वेंचणुकेंत पालिकेचेर पुराय शेक दवरपाक येवस आयिल्ल्यान भाजपा कार्यकर्त्यांनी बुधवारा विजयोत्सव मनयलो। ते निमतान बुधवारा सांजे सांखळे वाठारांत विजयी मिरवणूक काडली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्ले। आभार व्यक्त करता आणि आयच्या सगळ्यांचो उत्साह हा भुरगे कावन्सिलर जे सगळे निवडून येयला त्याच्या निमित्तान आमी जी सांखळेंत रॅली आयोजीत केला त्या रॅलीत पार्टिसिपेट जावचें आणि समेस्त सगळ्या लोकांनी आज म्हणजे कावन्सिलरांच्या वतीन सगळ्यां खातीर जो गेट टुगेदर ऑर्गनायज केला रवींद्र भवनात गेट टुगेदराक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केला। ऑफकोर्स आमकां म्हणजे हांव 2012तल्यान निवडून येयल्या उपरांत पयलींच फावटी म्हणजे दुसरें इलेक्शनीन आमकां 2012तल्या पयल्या इलेक्शनान जवळपास आमी 6 सीट निवडून हाडूंक शकलेले 11-12-11तले 2017 आमकां मेजॉरिटी मेळूंक नासली पण पयलीच आमी 2022-23 आमकां पूर्ण बहुमत न्ही तर सगळ्याच सीट भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिले त्या बद्दल लोकांचे खूब खूब आभार। चेअरपर्सन पद केन्ना जातलें? चेअरपर्सन इलेक्शन ठरतलें तेन्ना इलेक्शन जालें आमी मास्टर प्लॅन रेडी केल्लो त्या मास्टर प्लॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम जें आसा तें सांखळेच्या म्युन्सिपालिटीच्या वतीन जाता।